खंडपिठांतले उदक सगळ्या शेतकारां मेरेन पावयतले त्या खातीर शेतकारांनी सरकारा कडेन फाटपुरवण करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. कॅच दी रेन ह्या संकल्पने वयल्यान राष्ट्रीय जल मिशन अभियानाच्या बिरेस्तारा दिसा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं सांखळे रवींद्र भवनांत शुभारंभ जालो. गोंयच्या धरणांनी शेतकारांच्यो गरजो भागोवपा खातीर जाय तितलें उदक आसा. तशेंच कांय धरणांनी आमी चड उदक सांठोवन दवरलां अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. ज्या शेतकारांक उदक जाय ताणें उदका स्रोत खात्या कडेन उदकाची मागणी करची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां. म्हापशा, कोलवा, मोले तशेंच वास्को हांगच्या पर्यटन वसणूक गृहांचो पुनर्बांधणेचो प्रस्ताव मंजूर केला अशी माहिती गणेश गांवकार हांणी दिल्या. बुधवारा दिसा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या वांगडा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर तशेंच पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली. ह्या बसकेन 40 अजेंडा मांडले. ह्या बसकेन पर्यटन खात्याच्या सगळ्या कामांचो नियाळ घेतलो. गोंयान पर्यटन वेवसाय वाडोवपा खातीर कितें करूं येता, गोंयान पर्यटन कशें वाडटलें ह्या विशीं चर्चा जाली. गोंयान पर्यटन मळा खातीर लागपी वेगवेगळ्या सुविधांचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार सगळ्या अधिकाऱ्यां कडल्यान पर्यटना विशींच्यो सुचोवण्यो आयकून घेतल्यो. गोंयान पर्यटनाक घटाय दिवपा खातीर कितें करूंक जाय ते समजून घेतले. ह्या बसकेन घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या निर्णयांचेर आतां काम करतले अशें गणेश गांवकारान सांगलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नियोजन आनी सांख्यिकी संचालनालय आनी तालुका नोडल अधिकाऱ्यां वांगडा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 हांच्या विशीं नियाळ बसका घेतली. ह्या बसकेन गोंयांतल्या दर एका तालुक्यांतल्या प्रगती अहवालाचेर अधिकाऱ्यांनी ब्रीफिंग दिवन चर्चा केली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केंद्रीत आनी लक्ष दवरिल्ल्या पद्दतीचेर भर दिलो आनी पंगडाक स्वयंपूर्ण गोंय मिशन उमेदीन फुडें व्हरपाक प्रेरीत केलें. तशेंच फुडली कृती येवजण आनी पद्दतीन अंमलबजावणी करपाची रणनिती तयार करपाचेर मार्गदर्शन केलां. हडणचो आमदार कार्लोस फरेरा आयज डीजीपीक मेळ्ळो. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक जे पुलीस ऑन ड्युटी आसात तांकां खाणा जेवणाची तशेंच च्यायेची सोय वेवस्थीतपणान करची तशेंच मोबायल टॉयलेट लेगीत उबारचें अशें आवाहन आमदार कार्लोस फरेरान डीजीपीक केलें. फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन शंकरवाडी ताळगांवां मोबायल टावराच्या बांदकामाक लोकांचो विरोध आसा. ह्या विरोधा कडेन आडनदर करून शंकरवाडी चिंचोळेचो पंच वांगडी आनी ताळगांव पंचायतीच्यो उपसरपंच रेगा पै टावराचें काम करतात. पणजेची आमदार बाबूश मोन्सेरात हाणें लक्ष घालून ही समस्या सोडोवची अशी मागणी शंकरवाडी ताळगांवच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. फाटले 2 म्हयने जाले हो वाद सुरूच आसा पूण वादाक आडनदर करून ह्या वाठारांतले पंच वांगडी आपल्याक जाय तेच करतात असो आरोप थळाव्यांनी केला.
इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर जमीन दिल्ल्या शेतकारांनी लुकसाण भरपाय दिवन हो प्रकल्प बेगींतल्या बेगीन चालीक लावचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. ह्या प्रकल्पा खातीर सरकारान 6.5 लाख चौखण मीटर ताब्यात घेतल्या. सरकारान शेतकारांचेर अन्याय करचो न्हय, जें कितें लुकसाण भरपाय आसा ती तांकां दिवची अशें थळाव्यांचें म्हणणें. दिल्ली गेल्ल्या काँग्रेस आमदार आनी हेर पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारा दिसा काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आनी अखिल भारतीय काँग्रेसीचे सरचिटणीस वेणुगोपाल हांची भेट घेवन तांचे कडेन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आनी राहुल गांधी हांचेर ईडीन कडल्यान सुरू आशिल्ले चवकशे विशीं प्रदेश काँग्रेसीच्या सगळ्याच फुडाऱ्यांनी बसकेंत निशेध नोंदयला. तशेंच केंद्राच्या अग्निपथ येवजणेक खर विरोध केला. ह्या वेळार मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर, हळदोणेचे आमदार कालूस फरेरा, केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा, कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस, कुंकळेचे आमदार युरी आलेमाव, युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष वरद म्हाड्डोळकर, महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष विना नायक आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आसले. गोंयांत सनबर्न तशेंच हेर कार्यावळी जातात, पूण सांस्कृतीक कार्यावळी उण्या प्रमाणात जातल्यो. गोंयांत सांस्कृतीक पर्यटनाक वाव दिवपा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान येता ते महाशिवरात्रेक तांबडी सुर्ला 3 दिसांचो शिव महोत्सव मनोवपाचो निर्णय घेतला. ह्या महोत्सवांत संवसारभरांतले शिवमोगी तशेंच तांडव नृत्य करपी कलाकारांक आपयतले. ह्या महोत्सवाक लागून गोंयांत सांस्कृतीक पर्यटन घटमूट जातले अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आनी सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान दिला. गोंयचे सांस्कृतीक प्रसिद्धी मेळची म्हूण ह्या खातीर येता त्या शिवरात्रेक ही आगळी वेगळी अशी कार्यावळ करपाचो पर्यटन महामंडळाचो हावेस आसा. ह्या खातीर आमी आतां सावनूच तयारी दाखयल्या अशें ह्या वेळार गणेश गांवकारान सांगलें. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जीचो इतिहास याद दवरप आनी तो फुडल्या पिळगेक सांगप खूब गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पणजे भाजपा कार्यालयांत श्यामाप्रसाद मुखर्जीक आर्गां ओंपलीं. त्या उपरांत तो उलयतालो. श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या बलिदान दिसा निमतान भाजपान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच भाजपाचे फुडारी दामू नायक आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आसले. बेकायदेशीर रेंव काडप्यांच्या आड न्यायालयान गोंय सरकारान चपराक दिल्ल्यात 35 होडयो मोडून उडोवपाक सुरवात केल्या. गोंयांत व्हडा प्रमाणांत वेगवेगळ्या वाठारांनी बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालूच आसले. रेंव वेवसायाचेर कारवाय करची असो आदेश न्यायालयान दिल्लो. त्या खातीर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी कारवाय करून सावड्ड्याचे 28 होडयो आनी आमोणे न्हंयेंतल्यो 7 होडयो जप्त केल्ल्यो आनी आतां तो होडयो मोडून उडोवपाच्या कामाक सुरवात जाल्या.
मोपा विमानतळाचेर थळाव्या लोकांकूच नोकऱ्यो दिवच्यो अशी मागणी मोपा विमानतळ पीडित पंचक्रोशी संघटनेन केल्या. बुधवारा दिसा पेडण्यां जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत संघटनेचे अध्यक्ष भारत बागकर उलयताले. मोपा विमानतळ प्रकल्पाचेर निर्माण जाल्ल्या रोजगारा विशीं विमानतळ प्राधिकरणा कंपनीन तशेंच 7च्या दिसाळ्यांत नोटीस दिवन मुलाखती खातीर आपयतले. तशेंच ही नोटीस थळाव्या पंचायतींक दिवन जागृताय करची अशेंय तांचें म्हणणें. ह्या वेळार संघटनेचे अध्यक्ष भारत बागकर, आदवोगाद प्रसाद शहापूरकर आनी हेर पीडित शेतकार हाजीर आसले. पणजेच्या चर्ची कडेन पार्क केल्ली गाडी फोडून भितरले सामान फारोन पळ काडिल्ल्या चोरांक पणजे पुलिशेन अटक केल्या. मंगळारा दिसा पणजे चर्ची कडेन पार्क केल्ली एक गाडी ह्या चोरांनी फोडलेली. तशेंच भितरले सामान फारोन ते पळटाले. सामान चोरून पळटाना गाडयेच्या धन्यान तांकां पळयले आनी धरपाचो यत्न केल्लो, पूण चोर ताच्या हाताक लागले ना. एकाद्र्या सिनेमान घडटा तसो प्रसंग मंगळारा दिसा चर्ची कडेन घडलो. पूण हो सिनेमांतलो प्रसंग नाशिल्लो जाल्यार खऱ्यांनीच ह्या चोरांनी गाडी फोडून भितरलें सामान फारयल्लें. सोनसडा वयल्या घन कोयर प्रक्रियाचेर लक्ष दवरपा खातीर मडगांव पालिका मुख्य अधिकाऱ्यान एका पंगडाची नियुक्ती केल्या. IDC शेड तशेंच पालिका वाठारांतल्या नितळसाणीचेर हो पंगड लक्ष दवरतलो. पालिकेचो पालवी अभियंतो सोनसड्याचेर स्वता लक्ष दवरतलो अशें मुख्य अधिकारी रोहित कदमान सांगलां. मडगांव पालिकेंत रित्या आशिल्ल्या जाग्यांचेरूय ताणें उलोवप केलें. पालिकेंत 36 पदां भरपाचे आसात. बेगींतल्या बेगीन हे HOEX भरतलो अशें ताचें म्हणणें. श्रीनगरांत देशांतले पयली राष्ट्रीय रोईंग सर्तीक सुरवात जाल्या. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हान बिरेस्तारा दिसा ह्या सर्तीचें उक्तावण केलें. ही रोईंग अजिंक्यपद सर्त देशांतल्या खेळगड्यांक तांच्या मदली कुशळटाय दाखोवपाची उत्कृश्ट संद आशिल्ल्याचें लेफ्टनंट गव्हर्नरान सांगलें. जम्मू काश्मीरांतली परिस्थिती आतां ल्हव जाग्यार पडपाक लागल्या. ह्या नादी 1 लाख खेळगड्यांकूच खेळपाची संद मेळटाली, पूण पोरूं वर्साच्यान 17 लाख खेळगड्यांनी नोंदणी केल्ली. समान संद निश्चित करपा खातीर चलयांचो 50% सहभाग आसपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार दोतोर जॅस्मिन ब्रगांजाची बिनविरोध निवड जाली. नगराध्यक्ष पदा खातीर तिचे एकलेचोच अर्ज आयिल्लो. तिच्या कडेन कोणेच अर्ज करूंक नाशिल्लो. देखून तिची बिनविरोध निवड जाली. सगळ्यांक विश्वासात घेवन कामां करतली अशें जॅस्मिनान ह्या वेळार सांगलें. जाल्यार पालिकेच्या कामांक प्राधान्य दिवपाचें उतर मंत्री निलेश काब्रालान दिलें.
संवसारांतले एक अप्रूप कदंब झाड हे वर्साक एकूचदा चवरपी, तेवूय बी सादारण 8 दिसूच ह्या झाडांचेर सध्या भार चालू आसा. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आनी सांखळी वाळपय मदीं रस्त्या कुशीक कदंबाची जायतीं झाडां पळोवपाक मेळटात, जांचेर ही जगावेगळीं फुलां फुलतात. तांच्या त्या मोहक सुगंधाक भोंवतणचे पुराय वाठार गजगजून भरतात. लोकसंस्कृतायेन आनी थोड्या राजवटींत खाशेली जागा आशिल्लें हें झाड कृष्णाक खूब प्रिय अशें अध्यात्मान बरयलां. ह्या फुलांचे अत्तर तयार करतात. पळयात सृश्टींतले एक खेरीत अप्रूप कदंब झाड आनी तांची फुलां. गोंयांतल्या ड्रग्ज रॅकेटांचे हात आतां बंदखणी मेरेन पावल्यात. ह्या रॅकेटांत जेल गार्डाचो आस्पाव आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. कोलवाळे बंदखणींतल्या जेल गार्डाक 4 ग्राम कोकेना सयत पुलिशेन अटक केली. हो जेल गार्ड बंदखणींतल्या कैद्यांक घुवळ्यो वखदांची पुरवण करतालो असो पुलिशेक दुबाव आसा. हाचे आदीं कोलवाळे बंदखणींतल्या जेल गार्डा कडेन घुवळ्यो वखदां सांपडल्यात. उड्डाण पुलाचें काम अर्दवट आसा आनी पंपिंग सारकें करून नाशिल्ल्यान जुवारी उड्डाण पुला वयल्यान उदक व्हांवता अशें मंत्री निलेश काब्रालाचें म्हणणें. बुधवारा अभियंत्र्यां वांगडा उलोवन पळोवणी केल्या. हें काम अर्दवट आशिल्ल्यान पावसाचें उदक व्हांवता हाचेर उपाय काडटलो अशें उतर निलेश काब्रालान दिलां. नव्याच बांदिल्ल्या उड्डाण पुला वयल्यान घसघसो वत्ता. हें पळोवन हो घसघसो काय अमृत अभिषेक तेंच कळना अशें रस्त्यान प्रवास करपी लोकांक प्रश्न पडला. उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान उदक खूब घसघशीतपणान पडटा. ह्या उदकाचो रस्त्यान वचपी लोकांक बरोच त्रास जाता. कविवर्य शंकर रामाणी जल्मशती सुवाळ्या निमतान शंकर रामाणी हांची कोंकणी कविता ह्या पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो शुक्रारा दिसा म्हळ्यार 24 जुनाक सांजे 5 वरांचेर जातलो. पणजेच्या संस्कृती भवनांतल्या भोव उद्देशी सभाघरांत जातल्या ह्या सुवाळ्याक ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले. मानाचे सोयरे म्हणून परेश कामत हांची उपस्थिती आसतली जाल्यार ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे अध्यक्षपद सांबाळटले. ही कार्यावळ साहित्य अकादमी, नवी दिल्ली कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी संजना पब्लिकेशन्स सांगे हांणी आयोजीत केल्या. साहित्य मोगिनी ह्या लोकार्पण कार्यावळीक मुजरत हाजीर रावचें अशें आवाहन आयोजकांनी केलां. बायगिणी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा लागीं बिल्डिंग प्रकल्पांक परवानगी दिल्ल्यान भाजपाचो मंत्री बाबूश मोन्सेरातान नगर नियोजन खात्याचेर खर टिका केल्या. प्रादेशीक आराखड्यान बफर झोनाची मर्यादा 500 मिटरा वयल्यान 200 मिटर केल्या काय कितें असो प्रश्न बाबुशान विचारलो. नगर नियोजन मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ताणें केल्या. हाचेर मंत्री विश्वजीत राणेन सोशल मिडिया वरवीं स्पश्टीकरण दिलां.
ल्हान आनी दुबळ्या समाजाक आरक्षण दिवपाच्या ताळपा खातीर केंद्र सरकार अग्निपथ येवजणे खाला तात्पुरत्यो नोकऱ्यो दिवंक लागला काय कितें असो आरोप केंद्रीय काँग्रेसीन केला। लाखांनी सरकारी पदांची नोकर भरती हुमकळून उरल्या, मात बारीक आनी दुबळ्या समाजाक आरक्षण दिवचें पडटा म्हणून सरकार नोकर भरती करना असो आरोप काँग्रेसीन केला। ह्या सत्याग्रह सभेक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, DK शिवकुमार, सलमान खुर्शीद आनी हेर काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी हाजीर आसले। उटा संघटनेन 9 ऑगस्टाक फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आदिवासी दीस मनोवपाचें थारायला। संघटनेन बुधवाराक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ह्या विशीं म्हायती दिली। ह्या फावट ही कार्यावळ आयोजीत करपाक उटाक राष्ट्रीय पावड्या वयल्या आदिवासी विकास परिशदेचें सहकार्य मेळटलें अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान सांगलें। फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ही कार्यावळ जातली। दिल्लींतली 53 देवळां मोडून उडोवपाचो आदेश दिवन केंद्र सरकार धार्मीक तिडो आनी समाजा भितर फूट कित्याक घालूंक सोदता असो प्रश्न आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीच्या फुडाऱ्यांनी विचारला। ह्या आदी हेर राज्यांनी अशे देवळां मोडपाचे आदेश दिल्ल्यान वाद उप्रासला। ताका लागून त्या राज्यांनी खवदळ जाला, तसोच खवदळ दिल्ली करपाचो हो भाजपाचो खरो चेहरो अशें आम आदमी पक्ष म्हणटा। जुझे फिलिप डिसुझा सलग तिसऱ्या फावट ऑल गोवा फिशिंग बोट मालक संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयलो। फाटल्या 2 वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या इंधनाचेर नुस्तेमारी अनुदान खारेवाडो हांगा सद्याची नुस्तेमारी जेटी वाडोवपाची मागणी नुस्तेमारी खात्यान केल्या। एनसीपीचो राज्य अध्यक्ष आनी आदलो मंत्री जुझे फिलिप डिसुझा बिरेस्तारा दिसा सलग तिसऱ्या खेपे अखिल गोंय नुस्तेमारी बोट मालक संघटनेचो अध्यक्ष म्हूण बिनविरोध वेंचून आयलो। फाटल्या 2 वर्सां सावन इंधनाचेर नुस्तेमारी अनुदान प्रलंबीत आशिल्ल्या नुस्तेकारांक आनी बोटी मालकांक खूब अडचणींक तोंड दिवचें पडलां अशें कार्यकारी समिती बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना डिसोझान सांगलें। तशेंच खरेवाडे हांगा आशिल्ली सद्याची नुस्तेमारी जेटी सामकी बाबत स्थितींत आसा ती सांबाळून आनीक 50 ते 100 मीटर वाडोवन दिवपाची मागणी आसा। फाटली कितलीशींच वर्सां म्हापशा ते अंजुना रस्त्याची वायट अवतिकाय जाल्या। ह्या रस्त्यार व्हड खड्डे पडल्यात। रस्त्यार गाडी चलोवपाक लेगीत भंय दिसता आनी ह्या फोंडकुलांक पळोवन अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय उप्रासता। पावसा दिसांनी गाडी चलोवपाक लेगीत त्रास जाता अशें लोक सांगतात। पंचायतीक सांगून लेगीत हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष जाता अशें लोक सांगतात। सरकारान ह्या रस्त्यांचो प्रश्न बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात।